नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा एअरपोर्टा-विशीं जीएमआरा कडेन रेव्हेन्यू शेअरिंगाची सुरवात डिसेंबर 2024 सावन करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जालो. मुख्यमंत्री म्हणटा विजयाच्या आरोपांनी तथ्य ना. सुप्रीम कोर्टांतली याचिका आनी कोविडाचे अरिश्टांत विमानतळ उसरा सुरू जालो म्हूण खंय रेव्हेन्यू शेअरिंगाक कळाव. सरकारी तिजोरीक लुकसाण ना. मुख्यमंत्र्याचे रजाव. It is the date of the appointment of the consultant of 4th September 2017. हाका date of the appointment जालो. Concession period 40 वर्सां खातीर आशिल्लो. 4th September 2017 to 3rd of September 2057 पर्यंत. Construction of the period for the 3 years 1095 days from the 4th September 2017 to the 3rd September 2020 पर्यंत आशिल्लो. Operational period it is actually 37 years from the 4th September 2020 to the 3rd of September 2057 आशिल्लो. Exemption for the payment of the annual premium is a 2 years. ताका exemption आशिल्लें which is the 4th September 2020 to the 3rd of September 2022 आशिल्लो. Payment of the annual premium which is in 35 years from the 4th September 2022 to the 3rd September 2057 आशिल्लो. आता हातूर कितें कितें जालें तर पयलो विशय जो आशिल्लो इट इज इन सुप्रीम कोर्टात आमकां डिले जालो which is a 2 years. The commencement of the date of the payment of the annual premium त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी which is almost 634 days which is from the 3rd September 2020 to the 30th of May 2022 हो जो CODचो एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 to 31st of May 2024 म्हणजे जी डेट थंय सांगिल्ली पळय न्ही ती सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या 634 डेजाच्या डिले उपरांत 31st May 2024 तेज्या वेळार हें सगळें करता आसतना फायलीन कोविडाचो जो ताका पिरियड कन्सेशनल जो दिवपाक जाय आशिल्लो which is a 6 months means 180 days तो 180 days हातूर धरूंक नाशिल्लो म्हणून ती डेट आशिल्ली फायलीर आनी फ्लोर ऑफ द हावस जी आसा पळय न्ही 31st of May 2024 सांगल्या. 180 days जे आसा हे तांकां अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिल्या. विरोधक अननेसेसरी हेजो खूब व्हडलो बावू करून खूब मोठो लॉस म्हणून दाखयता पळय न्ही स्टेटीक 1 रुपयाचो सुद्दां लॉस करपाची आमची इच्छा ना आनी करचें ना हें सांगता. आमकां आमच्या कन्सेशनरा कडल्यान आमकां जें आसा पळय न्ही 7th of December 2024च्यान रेव्हेन्यू शेअरिंग जी आसा पळय न्ही सुरवात जाता. इट इज एप्रॉक्सिमेटली एन्युअल रेव्हेन्यू वील बी फ्रॉम द 150 to 200 हाज्या मदीं बट तोय बी 36.99 रेव्हेन्यू शेअर जो आसा ग्रॉस रेव्हेन्यू शेअरिंग वो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वो सुरवात जाता. It is under the Article 36.2 which is an epidemic COVID-19 its implication which is the force major. It is in 180 days exactly. ताणे आमच्या कडेन जानेवारीच्यान मागलेला बट स्टील आमी तरी सुद्दां ते दिवंक ना. आमकां जेणे 5th of January 2025 पर्यंत मागताले आमी तो सारको 180 days धरून 7th of December 2024 पर्यंत दिलो. पावसाळी अधिवेशन 21 ते 22 दिसांचे करपाचे मंत्रिमंडळाचे बसकेंत थारला. गोंय विधानसभेचे अधिवेशन 15 जुलय सावन सुरू जातले म्हूण बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान सांगले. OCIचो इशू खंय फाटली 40 वर्सां हुमकळिल्लो. आमच्या सरकारान तडीक लायलो. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक फक्त उलोवंकूच उरले. फूल सेशन आसतलें कर्टेल करपाचो प्रश्न येना. सगळें कन्सिडर करून फूल सेशन आसतलें. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 22 days 21 काय 22 days हांवें कॅल्क्युलेट करून ते भितूर ठरता. रिवोकेशन किंवा सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट हे OCI कार्डा खातीर दोनूय इशू जे आसा पळय न्ही ही युजफूल जातली. गोंयकार ज्यांच्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला त्यांच्या खातीर तेंची हांगासली प्रॉपर्टी आसतली तेंचे बाकीचे सगळे रिलेटेड ऑल द इश्यूज म्हणजे त्यांच्या भुरग्यांचे पासपोर्ट मेळपाचे इशू अशे वेगवेगळे इश्यूज बरेच जाण म्हणजे कॅथलीक भाव किंवा हिंदू भाव जे पोर्तुगाल पासपोर्ट घेवन भायर गेल्या वेळ प्रत्येक फावटी म्हणजे त्यांचो जो एसोसिएशन आसा म्हणजे गोवन फॉर दुबय परत पोर्तुगाल अशे वेगवेगळे एसोसिएशन म्हाकाय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. तेंची वेगवेगळ्या एसोसिएशनाच्या फंक्शनाक हांवूय गेला. टायम टू टायम तांकांय प्रॉमीस केला तो इशू पयलो इशू आमचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी रिजॉल्व केलो. त्या खातीर होम मिनिस्टरांचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन. कारण आयज पर्यंत जे खूब आपूण तेंचे कैवारी म्हणपी आनी तेंचे म्हणपी हांच्या सरकारान केन्ना करूंक नासले आमच्या सरकारान केले हाज्या खातीरूय बी हांव गोंयकारांच्या वतीन
होम मिनिस्टर आणि प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांचे अभिनंदन धन्यवाद म्हणटा. धार्मिक व्यासपीठाचो गैरवापर जाल्ल्यान बीजेपी दक्षिणेचो सीट हारल्या म्हूण मानपाक मावीन तयार ना. ते वाटेन धार्मिक व्यासपीठान वाट लायली म्हूण सुभाष फळदेसाय ठाम. मुख्यमंत्र्याचो नो कमेंट. दक्षिणेचो सीट धार्मिक व्यासपीठाचे गैरवापराक लागूनच हारले म्हूण बीजेपीचो म्हणयारो गिरीराज उलयल्लो. गिरीशान गिरीराजाक आनी आमदार संकल्पाचेर मडगांवां पुलीस कंप्लेंट केल्या. दक्षिण गोंयांत सुमार 13,000 मतांनी काँग्रेस उमेदवार विर्यातोन बीजेपीचे उमेदवार पल्लवी देपोक हारयली. हाका कारण धर्मीक फुडारी अशें बीजेपीचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकाराचो दावो. दक्षिणेंतलो मंत्री माविन गुदिनो हे मानूंक तयार ना. तो म्हणटा ज्या जाग्यार कमी मतां पडल्या ताची कारणां पक्षान सोदपाक जाय. So many things happen at election time. Elections are now over. There should be peaceful coexistence. We should forget everything. This is not the time to debate that. As a party, we have to introspect. आमी चिंतून आमी पळोवपाक जाय कित्या कारणां लागून आमकां कमी लीड थोडे कडेन मेळ्ळी ती. हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. एका दोश दी तेका दोश दी हें सारकें ना. सी आय थिंक there is something called immediate reaction. Person feels very strongly about something. Now time has passed. It is time to get back to work for the people of Goa. We have got back to work for the people of Goa. Same goal. We all have the same goal to work for the people. दुसरो मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा हाचे पयलीं वेंचणुके वेळार अशें घडटाले. हे फावट वेंचणुकेक मोठ्या प्रमाणात धर्मीक व्यासपीठाचो गैरवापर जाला. तुमकां इफेक्ट जाले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले तुमकां जशें दिसता. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्याकच तशें जाल्लें आसा कळ्ळें न्ही. तुमी एग्री आसात जे गुरू आसात तांचे कडच्यान खूब मोडे म्हणजे कॉन्सल्टेट एक सायडीन करपाचें जालें. सो इट इज युज्युअल हें आसा ह्या वेळार चड जालें. अदरवायज पसून तें जातलेंच न्ही. सो दॅट इज नॉट द रिजन. वी हॅव टू फायंड अ वे आउट. जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या विशीं उलोवपाक तयार ना. सुदीन म्हणटा धर्मीक गुरूंचेर बोट दाखोवप योग्य न्ही. प्रिश्ट प्रत्येक जे आसता हे प्रिश्ट प्रत्येक समाजाचे आसता. आमच्या हातूंतूय प्रिश्ट आसा, कॅथलिकांतूय आसा आनी दुसऱ्या समाजांतूय ते आसा. आनी तांचे एकूच आसा तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकां मुखार मांडप. कोणीय जर तातूंत एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला तें बरोबर न्हय. पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या आनी त्या खातीर आमी तो सीट लूज जाला. जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना. हें सामकें सर्वश्रूत आसा. 11 जे मतदारसंघात आमकां लीड आयला त्या मतदारसंघात जर आमी लीड आनी 2,000 मतांनी वाडयल्ली जाल्यार गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. हे सगळे कार्यकर्ते खातीर लूज जाला म्हणटात. म्हणना की म्हाका दिसना बाकीच्या हांका लागून आमी लूज दिला अशें दिसना. आमच्याच कार्यकर्त्यांनी काही लोकांनी आमचे वेगळे तरेन काम केल्लें हे गोश्टी जाता. दुसरे वटेन काँग्रेसीन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरांनी गिरीराज पै वेर्णेकारा आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ केल्या. एक कॉम्युनल हेट्रेड दोन गटां भितर झगडी घालप हो त्यांचो उद्देश आसा. आनी त्या खातीर आयज हांवें मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर फॉर्मली वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरीराज पै वेर्णेकर आनी संकल्प आमोणकर जेणी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन चर्चीचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय रानां सुरक्षीत वाठारांत रावपी लोकांच्या आनी अनुसूचित जमातीचे रानां हक्क आनी दावे निश्चित करून सगळे अर्ज 24 जुलया पयलीं क्लियर करता म्हूण गोंय सरकाराची हायकोर्टांत जाप. 30 जुलयाक हायकोर्टा मुखार परत सुनावणी. म्हादय संरक्षीत वाठार टायगर रिझर्व घोशीत करपा विशीं हायकोर्टांत सुरू आशिल्ल्या याचिकेचे सुनावणे वेळार सरकाराची जाप. मोदी 3.0 सोपूतविधीच्या दिसा सावन आतंकवादी काश्मीरात परत एक्टिव्ह. आता आतंक जम्मूत पातळ्ळा. 3 दीस सेगीत 3 आतंकवादी हल्ल्यांची दखल घेवन प्रधानमंत्र्यान सुरक्षा वेवस्थेविशीं घरमंत्री अमित शाह आनी NSA बरोबर उंचेली बसका घेतली. सगळे काउंटर टेरर उपाय एक्टिव्ह करात म्हूण निर्देश. रक्षा सल्लागार अजित डोवालाक मुजतवाड. कितल्याशाच पालकांक
+92 कोड आशिल्ल्या नंबरा वयल्यान फोन कॉल येतात. आज एका पालकाक कॉल आयिल्लो. ताका टोपी घालपाचो प्लान आशिल्लो, मात सादूर पालकान तो फोन रेकॉर्ड केला. मजगती फेक कॉला विशयी कागाळ घेवन काय पालक हणजूण पुलीस स्टेशनार पावल्यात. यस, ये साशा सनरिया, ये क्या लगते हैं आपके? क्या हुआ? साशा सनायरा क्या लगती है? नहीं, क्या हुआ पूछ रहा हूँ मैं. अरे भाई साहब बताओ ना, सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूँ, एसपी अनिल कोहली सीरी थाना से बात कर रहा हूँ. मैं सीबीआई अफसर बात कर रहा हूँ. गोल से बात कर रहे हो आप? हाँ, तो आपको क्या ये हुआ वही पूछ रहा हूँ ना मैं. वही तो सर कह रहा हूँ ना, आपकी बेटी कहाँ पे है, आपकी डॉटर कहाँ पे, इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, ये पूछ रहा हूँ सर. आपको कहाँ मिली वो? अरे मिली है तो मैं बताता हूँ ना सर, आपकी डॉटर इस टाइम कहाँ पे है, मौजूद है? वो बाहर गई है. अरे बताता हूँ ना मेरे भाई, वो पकड़ी गई है. आप गोयल से बात कर रहे हो ना? वो ड्रग्स किया है, 4-5-6 लड़कियों ने ड्रग्स किया, ड्रग्स करती पकड़ी गई. अभी क्या करना है, इसको छुड़वाना है या आपकी बेटी है क्या है, उससे बात करना चाहती तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ. वो कहाँ पे गई थी लास्ट टाइम, कहाँ पे गई थी, किस? वो बाहर गई थी, मगर अभी मालूम नहीं ना. अभी ये टाइम पे, ये मोमेंट पे कहाँ है वो मैं कैसा बता सकता हूँ. अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास. आप बोलेंगे तो सर तभी बताएंगे ना. इसको छुड़वाना है, जेल में डालना है, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ. पकड़ी है तो छुड़वाना ही होगा ना. अरे मेरे साथ वीडियो कॉल में बात कर लो यार सर. एक दफा मैं आप फेस टू फेस बात करना चाह रहा हूँ. ठीक है, ओके. आप हेलो जी बोल. मैं कह रहा हूँ वीडियो कॉल में बात करो मेरे साथ. आप प्यारेलाल हो? अरे बताता हूँ ना, मेरे साथ वीडियो कॉल में बात करो, पूरी डिटेल बताता हूँ, आमने सामने बैठ के मेरे साथ बात कर. अरे भाई, ये और किसी के साथ खेलो आप लोग. यहाँ पे गोवा में सबको मालूम है ये सब तुम्हारा फ्रॉड है करके. सो इट इज सो थ्रेटनिंग एंड सो स्कॅरी. आयज म्हाका फाल्यां आनीक कोणाक जातलें, आय हॅड दॅट मच ऑफ गट्स टू कम टू द पुलीस स्टेशन एट वन्स. कोण मे बी गाडी चलोवंक नको, कोण मे बी नोको टू कम टू द पुलीस स्टेशन, ओ तांकां पुलीस स्टेशन पयस आहा. And they must be not knowing this is a fraud call and this maybe they wanted to take some money from me. So हांव तरी मातशी एडुकेटेड आहा म्हणून हांव जाणा की आय हॅव टू कम टू द पुलीस स्टेशन एंड चेक. बट म्हाका तेच म्हणलेलो, हांव सरप्रायज जालो की म्हाजे चेड्याचें नांव कशें कितें सांगलें तेंच्यांनी. ताका लागून म्हाका हें दिलें कितें तरी हें आहा म्हणून, फेक कितें तरी आसा म्हणून. हांवें मागीर तो म्हणलो, चेडो म्हणलो तुजो भितून आतां हेड उलोवंक दिता. हांवें म्हटलें ओके म्हटलें. मागीर कळ्ळें म्हाका तें, हांवें सोमतेच कट केलो. कितल्याशाच पालकांक +92 कोड आशिल्ल्या नंबरा वयल्यान फोन कॉल येतात. कोणेच भिवपाची गरज ना. कोणा कडेन पयशे मागल्यार दिवचे न्ही. फेक कॉलाचेर मुख्यमंत्र्याचो खुलासो. अशेच कॉल कोणाक आयल्यार उखलचे न्ही, रिस्पॉन्स दिवचो न्ही. सायबर सेल नजर दवरून आसा. विशय केंद्रा कडेनूय व्हेला, मुख्यमंत्री सांगता. आज प्रेसाचेर, सोशल मिडियाचेर ही न्यूज वाचल्या उपरांत हांवें म्हज्या होम डिपार्टमेंटा कडेन व्हेरीफाय केलें. व्हेरीफाय केल्या उपरांत बऱ्याचशांक +92 ह्या नंबरा वयल्यान तो कॉल सुरू जाता आनी सगळ्या पॅरंट्सांक अशा पद्दतीचे कॉल्स येवपाक लागलेले आसा. कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना आनी कोणीच कोणाक पयशेय दिवपाची गरज ना. कोणीच कोणाक किडनॅपूय करूं ना. इट इज एन वर्च्युअल प्रायवेट नेटवर्क. डिफरंट कंट्रींतल्यान अशे कॉल करतात आनी तेज्या वयल्यान आपलो अकावंट नंबर दिवन तुजे पयशे अकावंटाचेर घाल हेंय सांगतात. बट आपली भुरगीं ही सद्या खंय गेल्यार थंयसर सेफ आसात आनी स्टेटींतल्यान कोणूच कोणाक किडनॅप करूंक शकना. आमचे त्या खातीर जी सेक्युरिटी आसतली, जी सेफ्टी घेवपाक जाय ते आमचे होम डिपार्टमेंट घेता. हाजी कंप्लेन ऑलरेडी आमच्या सायबर क्रायमा कडेन आयल्या. सायबर क्रायम ऑलरेडी हेजेर जे वर्च्युअल प्रायवेट नेटवर्क आहा पळय न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी हेजेर कम्युनिकेशन सुरवात केलां. हाजेर कितें करून ते कशा पद्दतीन नेटवर्क कट करप तो वेगळो विशय, तो सुरू आसा. पण लोकांनी पयल्यान पयलीं अशे कॉल जे आसा ते एंटरटेन करचे न्ही. आनी तिसरी गजाल, अशा पद्दतीन खंयसरूच म्हणजे स्टेटींत असो खंयचोच इन्सिडंट जावंक ना. वगीत लोक हांगा जाला थंय जाला हें म्हणत आसता, खंयचोच इन्सिडंट जावंक ना. त्या ते कोणीच हेंच न्हू, लोक बऱ्याच जाणांक बेश्टेच फोन करून पयशे घाल म्हणटात. थोडे लोक घालतातूय बी पयशे. ह्या हो ते विशय तर वेगळो. ते अशा पद्दतीन लोकांनी अननेसेसरी जे टेलिफोनीक कॉल येवन पॅनीक जाता पळय ते जावचे न्ही.
पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण इमेजीन पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडान हायकोर्टात अर्ज घाला. कंपनीन 30 जून मेरेन प्राझ मागला. फुडली सुनावणी 18 जूनाक जातली. बाबूश म्हणटा कामां पुराय जावं दी, कंत्राटदाराचेर कारवाय उपरांत जातली. मुख्यमंत्री तीच भाशा उलयता. एक सांगता पळय तो तेंचेरूय एक्शन जातली. एकदा काम सोंपोनी म्हणून रावला. कन्सल्टंटाचेर ऑलरेडी एक्शन जाली, ताका काडून उडयलो आमी. कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहा पळय न्हू तांच्या कडल्यान सगळें काम कंप्लीट करून घेवपाचें आसलें. मदीं थोडेशें कशें आसा काही कामां जी आहा परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान त्याच पयशांनी आमी ती परत करून घेतला. खंयसरूच एडिशनल जे आहा तें घेवंक ना. कन्सल्टंटाचे तेजेर ऑफिशियली जी रितसर तेज्या एग्रीमेंटा प्रमाणे जी एक्शन घेवपाक मेळटा ती सगळी एक्शन तेजेर घेतली. थँक्यू. स्मार्ट सिटी सर स्मार्ट सिटी चालू आहा स्पेशल स्पेशल कंप्लीट जातो स्मार्ट सिटी तेन्ना एक्सटेंशनचे डेट दिल्ले म्हणजे डेट एक्सटेंशन मागले तेंच्यांनी कित्याक टायम ना हांव जाणा ते 7 तारीख कितें सांगलेलें. तेरे आतां पावस पडलो. आय डोंट नो वॉट इज द काडून फक्त एक्शन करपाक जाय. एक्शन आमी घेयना न्हू. एक्शन घेवपाक वयले मनीस. So it is high time that they should realize and this consultancy business we should be stopped. I think we have got our departments in PW department. All the other departments are there who has got basically say chief engineers are there who are knowledgeable much more than these consultants are. विजयान PM लेटर केल्या स्मार्ट सिटीचेर एक्शन कितें जाल्यार घेवचें म्हणून. See, कितें एक्शन कितें घेवपाचें आहा एज फार एज आवर गव्हर्मेंट इज कन्सर्न वी विल टेक एक्शन इफ नीड बी. इफ कॉन्ट्रॅक्टर हॅज नॉट डन हिज ड्युटी ऑर नो एज फार एज ही हॅज डिफॉल्टेड एज फार एज दिस थिंग इज substandard work is concerned that will be taken care of. Let the smart city work be completed first. After that only once that is complete then we will know what are the forward. पोन्ने गोंया पुलीस स्टेशनाचे बिल्डिंगेचो मुख्यमंत्र्यान सप्टेंबरात बुन्यादी फातर घाल्लो. अजून काम सुरू जाल्लें ना. पुलीस स्टेशन दुसरे कडेन शिफ्ट करच्या पयलीं काम करप शक्य ना. सांताक्रूज आउटपोस्टांत शिफ्ट करचें म्हूण खंय पुलिसांक सांगलां. नोव्हेंबरात एक्सपोजिशनाचे सुरक्षेक आडखळ नाका म्हूण खंय शिफ्टींग फुडें धुकलिल्लें. सध्या आमी आसा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्या भायर. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. तेजी परिस्थिती कितें आहा ती तुमकां दिसता आसतली. तेजेर वयर ताडपत्र्यो घालून सध्या हांगासर काम चलता. जे 18 सप्टेंबर 2023 जे गोंयचे मुखेलमंत्री आसा तशेंच स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय हांच्यांनी हांच्या उपस्थितीन हांगासर जो नव्या पुलीस स्टेशनाचो फावंडेशन स्टोन घाल्लो. आनी तेन्ना जे चीफ मिनिस्टर आसा तांणी सांगिल्लें की वर्सा भितर ही जी नवी बिल्डींग हांगासर जातली तेजें काम पुराय जातलें. कारण 21 नोव्हेंबर 2024 आनी 5 जानेवारी 2025 मेरेन ओल्ड गोवा जे एक्सपोजिशन आसा तें जावपाचें आसा. प्रोजेक्ट अस्तित्वात येवपा खातीर आनी आयचो फावंडेशन स्टोन आमी लायला. फुडल्या वर्सभराच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर प्रशस्त अशी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाक सगळी कडेन दिता. त्या वर्साभराच्या पयलीं आमकां हांगा मेळटा. हें येवपाचें आहा आमचें एक्सपोजिशन तेच्या पयलीं जावच्या पयलीं रेडी करतले. पूण हांगासर जेन्ना आमी आयज पळयता जाल्यार हांगासर फक्त तो फावंडेशन स्टोन जो घातिल्लो तो आसा. आनी जी परिस्थिती आमकां सद्याची दिसता ती तुमी पळोवपाकूच शकता की ताडपत्र्यो घालून हांगासर काम चलता. मेळटा ती म्हायतीनुसार की हांगासर तेंचे शिफ्टिंगा खातीर तांकां ऑर्डर आयल्या. ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्यान जे सांताक्रूज जो आउटपोस्ट आसा थंयसर शिफ्ट जावपाक तांकां जे नोटीस आसा ती आयल्या. पूण ते सध्या शिफ्ट जावचे ना. कारण जर ते ह्या वेळार जर हांगासरल्यान सांताक्रूज शिफ्ट जाले जाल्यार एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबर 2024 जेन्ना एक्सपोजिशन चालू जाता तो मेरेन हें काम पुराय जावचें ना. आनी मागीर खुबश्यो अडचणी जे पोलीस आसा तांकां येवपाक शकता म्हणून ते आजून शिफ्ट जावना. एक्सपोजिशन जातकीत मागीर हांगासरल्यान जे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचे जे स्टाफ आसा ते सांताक्रूज जो आउटपोस्ट आसा थंय शिफ्ट जातले. आनी तेजे मागीर हें जे पुलीस स्टेशनाचें काम आसा तें चालू जातलें. प्रुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.